Nehemias chapter 9. Farikponnacho Somarombh. ह्या म्हयन्याच्या 24व्या दिसा इस्रायल पोजाक घोण्णी वस्त्रां पांघरून आनी माथ्यार गोबोर घालून उपासा खातीर एकठांय जाली. मागीर इस्रायल वंशांतलीं तीं सोर विदेशांसून कुशीन सोरलीं आनी उबीं रावून तांणी आपलीं पातकां आनी आपल्या पुर्वजांचे अपराध सोबे माजार उचारले. आप-aplê svater उबीं रावून पorian देवाचे somurtintlea gronthantlem तांकां वाचून सांगलें आनी आनीक दुसरो दीस पorian तांणी आपल्या पातकांची उच्चारणी केली आनी सर-vespora आपल्या देवा मुखार तीं सोरपोटलीं. जेशुआ, बिन्नुई Kad-miel, शेबानिया, बुन्नी, शेरेबिया, बानी आनी केनानी हे लेवितांचे माशेर उबे रावून सर-vespoराक आपल्या देवाक व्हडल्या ताल्यान उलो मारताले. जेशुआ, Kad-miel, बानी, हाशाबन्या, शेरेबिया, होदिया, शेबानियानी पेथालिया ह्या लेवितांनी म्हणलें, उबे रावात आनी सर-vespora तुमच्या देवाची स्तुती करात. सर-vespora आमच्या देवा, सासनाच्या सासनाक तुजें नांव उर्चीत जावं. सर्व लोक तुज्या मोहिमेवंत नांवाची स्तुती करूं. सोर स्तुती आनी vakhann'nnê परस तें व्हरतें. तूं सर-vespor एकलोच सर-vespor. तुवें सोर्ग रचलाय, सोर्गांचो सोर्ग आनी तातूंत आसलोलें सोगलें पृथ्वी आनी ताचेर आसा तें सोगलें, दर्या आनी तातूंतलें सोगलें. तांकां सोगल्यांक तूं जिवीत दिता आनी सोर्गींचो दोलबार तुका नमन करता. तूं सर-vespor देव अब्रामाक विंचून काडलोलो. कालद्यांच्या ऊर गांवांतलो तुवें ताका भायर काडलोय आनी ताका अब्राहम हें नांव दिलें. काळजान तो तुका विस्वाशी म्हूण पारखून कानानकारांचो, हितीतकारांचो, अमोरीतकारांचो, पेरिजीतकारांचो, जेबुजीतकारांचो देस तेका आनी ताचे संस्थीक दितलो म्हूण तुवें ताचे कडेन करार केल्लो. हें तुजें उतर तुवें पाळ्ळें. तुज्यो बासावण्यो तुवें शार्ती पावयल्यो कित्याक तूं प्रमाणीक. इजिप्तांत आमच्या पुर्वजांचे हाल उपद्रे तुवें पळयले. तांबड्या दर्याच्या तिरार तांची बोब तुवें आयकली. फाराव ताच्या सर सेवकां आनी ताच्या सोमेस देसलोकां सामकार तुवें खुणां आनी विस्मितां करून दाखयलीं. कित्याक तांकां कितले दारुणायेन तांणी वागयलीं. हें तूं जाणो आसलोय. तुवें जोडलोली नामनां आयज लेगून तूं तशीं सांबाळटाय. तांच्या दोळ्यां समकार दर्याचीं तुवें 2 अर्दां केलीं. अशीं तीं नीत दर्या मदल्यान सुखे जमनी वेल्यान चलून गेलीं. तांची पाट धरूंक आयल्यांक उचांबोल दर्यांतल्या खडपा परी खोरीक शेवटिलीं. दिसाची तुवें तांकां कुपाच्या खांब्यान वाट दाखयली आनी रातचें उज्याच्या खांब्यान तीं चलची आसली ती वाट उजवाडान भरली. सियोन दोंगरार देंवून तूं सर्गार थावन तांचे लागीं उलयलोय. तुवें तांकां स्पश्ट नेम, थीर कायदे, बरे नेम आनी उपदेश दिले. तुवें तांकां तुजो पवित्र संवार उगडापो केलो. तुज्या सेवका मोइजेसा वरवीं तुवें तांकां उपदेश, नेम आनी कायदे दिले. तांकां भूक लागलोली तेन्ना सर्गार थावन तुवें तांकां उंडो दिलोय. तांचे ताणेक तुवें खडपांतलें पिवूंक उदक दिलें. जो देस आपूण दितलो असो सोपूत तुवें घेतलोलो. वचून तुमचे स्वाधीन करात म्हूण तुवें तांकां सांगलें. पूण तीं आनी आमचीं पुर्वजां
उर्मटपणान वागलीं, निबोर मानयेचीं जालीं आनी तुज्यो आज्ञा भायर मारल्यो. तांचे खातीर तुवें केल्लीं अजापांचीं कर्तुत्वां विसरून तुज्यो आज्ञा पाळूंक तीं कबूल जालीं नात. हट धरून रावलीं आनी परत इजिप्तांत गुलामपणांक वचपाचें केलें, पूण तूं भुगशिता तसलो कुरपाल दयाल देव, देखून तुवें तांकां सोडून दिलीं नात. जेन्ना कडून भांगाराचो एक पाडकुलो केलो आनी म्हणलें इजिप्तांतलीं तुमकां भायर काडून हाडलोलीं तो हो तुमचो देव, अशें म्हणून सापदुश्ट धर्मनिंदा आदारल्यो तेन्ना लेगून आपले व्हडे दयेन तुवें तांकां थंयच अरण्यांत सोडलीं नात. दिसाची तांची वाट दाखोवंक कुपाचो खांबो तुवें काडलो न्हय. जे वाटेन तीं वचपाचीं आसलीं तिच्या फुडल्यान उजवाडावंक तुवें रातचो उज्याचो खांबोय काडलो न्हय. तांचें गिन्यान उजवाडावंक तुवें तांकां तुजो शुभ आत्मो दिलोय. तांच्या तोंडांतलो मान्ना तुवें काडून घेतलो न्हय. आपली तान बागोवंक तुवें तांकां उदक दिलें. तांकां कांयच उणें जावचें न्हय म्हूण 40 वर्सां अरण्यांत तुवें तांचो परामोस केलोय. तांचीं आंगोस्त्रां कोटेवंक नात न्हय म्हूण तांच्या पांयांक चलून सूज आयली ना. तुवें तांकां राष्ट्रां दिलीं आनी तांची वांटणी करून तांच्यो शिमो देस कशे तांकां दिले. अशें तांणी हेसबोनाच्या राजा शिहोन आनी बाशानाच्या राजा ओग ह्या दोगांयचेय देस आपल्या ताब्यांत केले. अंतराळांत जितलीं नखेत्रां तितलीं भुरगीं तुवें तांकां दिलीं. भितर सरून आपलो करतलीं आसलीं ते तांच्या पुर्वजांक बासायल्ल्या देसांत तुवें तांकां हाडलीं. तांच्या पुर्वजांनी वचून तो देस आपल्या ताब्यांत केलो आनी तुवें तांचे मुखार कानानाच्या निवाश्यांक खालती केलीं. तुवें त्या देसाच्या लोकांक तशेंच तांच्या राजांक तांचे आधीन केले आनी आपले खुशे प्रमाणें तांकां चलोवंक तुवें तांकां दिलें. तांणी दुर्गां आसलोले नगर आनी पिकाल भूंय स्वाधीन केलीं. सर्व जिनसाचे गिरेस्तकायेन भरलोलीं घरां, खणलोल्यो बांयो, दाकां मोळे, जैतुनां मोळे आनी पुस्कळ फळां रूख आपणाच्या ताब्यांत केले. तांकां भरपूर जेवंक खावंक मेळ्ळें. तीं माटलीं आनी तुवें दिलोल्या बरेपणान आनंदान जियेलीं. पूण तीं तुजेर आड वचून तुजेर उपरासलीं. तांणी तुजे समृद्धीक पाट केली. तांकां तुजेशी पोत्तून हाडूंक प्रयत्न केलोल्या तुज्या प्रवाद्यांक तांणी जिवेशी मारले आनी तुका व्हड अपमान केलो. देखून तुवें तांकां तांच्या दुस्मानांच्या हातांत घालीं आनी तांकां तांणी पिडलीं, पूण तीं कश्टांत आसतना तांणी तुका बोब मारली. आनी तुवें सर्गार थावन तांचें प्रार्थन आयकलें. तुवें तुजे व्हडे काकुतीन तांकां तांच्या दुस्मानांच्या हातांतलीं सोडूंच्याक तांकां सोडवणार दिले. पूण तांकां इल्लो विसव मेळटोच तांणी परतून तुका वायट दिसता तें केलें. जेन्ना तुवें तांकां परतून तांच्या दुस्मानांच्या हातांनी घालीं आनी परतून तुका बोब मारली आनी तुवें सर्गी थावन तांचें प्रार्थन आयकलें आनी अशें तुजे व्हडे काकुतीन तुवें तांकां जायते पावट सुटका दिली. पूण तीं गोरवां भरलीं आनी तुज्या उपदेसांक पाळो दिलो ना. तुजे समृद्धी खाल तांणी जियोंचें म्हूण तुवें तांकां आनीक एकदां शिडकायलीं. तरी पूण गोरवां भरून तुज्या उपदेसांची तांणी बेपर्वा केली आनी ज्यो आज्ञा पाळून मनीस जिवो उरता त्या आज्ञा आड वचून तांणी पाप आदारलें. जायतीं वर्सां तूं तांचे कडेन सोंसणीक जालोय. तुज्या आत्म्या वरवीं आनी तुज्या प्रवाद्यां वरवीं तुवें तांकां चोत्राय दिली, पूण तांणी तुजें आयकलें ना.
देखून तुवें तांकां विदेशी लोकांच्या हातांत घाले. तरी तुवें तुजे व्हड काकुतीन तांचो पुरतो नाश केलो ना आनी तांकां सांडले नात, कित्याक तूं दयाळ आनी काकुतसार देव. आमच्या देवा, वत्या पदवेदार आनी भूंय भोगती उपजोवपी देवा, तुज्या विस्वाशी मोगाचो कोरार थीर सांबाळटल्या आमचेर, आमच्या राजांचेर, फुडाऱ्यांचेर, याज्ञिकांचेर, प्रवाद्यांचेर, पुर्वजांचेर आनी सगळे पोरजेचेर आसिरियेच्या राजांच्या काळांतावन आयज पorian आयलोल्या सोर विघ्नांचो उगडास कर. आमकां घडलां त्या सगळ्यांत तूं विस्वाशी रावलोय. ओय, आमच्या राजांनी, फुडाऱ्यांनी, याज्ञिकांनी आनी आमच्या पुर्वजांनी तुजे कायदे पाळूंक नात. तांणी तुज्या उपदेशांक आनी तुवें तांच्या उगडासाक हाडलोल्या नेमांक लक्ष दिलें ना. तीं आपल्याच राज्यांत आसतना आनी तुजें बरेंपण भोगलां आसतना आनी तुवें तांचे मुखार विस्तारायलोले विशाल आनी पिकाळ भुंयमेंत जियेतना तांणी तुजी सेवा केली ना आनी आपल्यो खोट्यो कोन्यो सोडल्यो नात. पूण पयले आयज आमी गुलाम बऱ्यो वस्तू उत्पन्न जातात त्यो खावन दादोशी जावच्याक, जो देश तुवें आमच्या पुर्वजांक दिल्लोय त्या देशांत आमी आतां गुलाम जावन जियेता. आमच्या पातकांक लागून तुवें आमचेर नेमलोल्या राजांक ह्या देशाची भरपूर उत्पन्न मेळटा. ते आमकां आनी आमच्या जनावरांक तांकां जाय तशीं चलयतात. आमी व्हड संकटांत. देवाचें उतर हें.